डंप धोरण हो घोटाळो आमदार वेंझी वेगसाचो विधानसभेंत आरोप। डंप धोरण थारावपी लोक कोण आशिल्ले, ह्या धोरणाचो आधार कितें, आप आमदार वेंझी वेगस हांचे प्रश्न। ताचेर गोंय सरकाराच्या हिशोबा प्रमाण 733 मिलियन टन डंप आसा, तो ह्यान परस चड लेगीत आसूंक शकता। डंप प्रोफायल उबारपा खातीर IBMक ऑन बोर्ड घेतला। IBM राज्यांत एकूण कितलो डंप आसा तें थारायतलो, होच डंप निर्यात करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। म्हयन्याभरान डंप खनिजाची निर्यात जातली अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। मायनिंग लिजांत येवपी देवळां आनी घरां विशीं मुख्यमंत्र्यान समाधानकारक उतर दिलां अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी सांगून ह्या मुद्द्याचेर आपूण लोकां वांगडा आसा अशें स्पश्ट केलां। गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात अशी मागणी मुळगांव सयत मायनिंग बेल्टा मदीं येवपी लोकांची आसा। लोकूय संघटीत आसात। देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्त्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन आमचो विरोध कायम आसतलो अशें मुळगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केलां। शुक्रारा लक्षवेधी सुचने वेळार दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी मायनिंग लिजाचो हो मुद्दो विधानसभेंत उपस्थित केल्लो। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा आमदार क्रूज सिल्वा हांणी सभाघरांत प्रश्नकाळांत रेंव संबंधी प्रश्न उपस्थित केलो। ताचेर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन दिल्ल्या अहवाला प्रमाण मांडवी, जुवारी, शापोरा हांगाच्यान रेंव काडपाक सुरवात जातली। ते खातीर लागपी गरजेच्यो सगळ्यो कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करपाक 1.5 म्हयनो लागतलो। तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान येवपी कायदेशीर रेंव तशीच चालू उरतली, जाका लागून रेंवेचे दर नियंत्रणांत उरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आमदार सिल्वा हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना दिली। घर बांदपा खातीर सामान्य लोकांक रेंव मेळना, रेंवेची फावो ती पुरवण करपा खातीर सरकारान खंयचे उपाय केल्यात? शेजारच्या राज्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत रेंव हाडटात। ही रेंव वाडोवपा खातीर सरकारान कितें केलां अशेय प्रश्न आमदार सिल्वान मांडले। सत्तरी मालांतले शेतकरी रानटी जनावरांच्या उपद्रवांक बेजारल्यात। खेती येवन माड, केळी, काजू तशेंच हेर पिकावळीचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण करतात। हो प्रश्न शेतकी खात्याच्या येवजणींची जागृताय करून सुटावो जावंक शकता। ते खातीर शेतकी खात्यान जागृताय करची अशी मागणी डॉ. देविया राणी हिणें केला। ती सभाघरांत 0 वरां वेळार उलयताली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी आमदार विरेश बोरकाराच्या JMCन भेट दिवपी समितीच्या मुद्द्यावेल्यान परत एक फावट कोफुसांव पळोवपाक मेळ्ळें। विरेश नवो आमदार, ताका सरकारी कामांतल्यो कांय गजाली कळनात। तांणी विधानसभेन मांडिल्लो JMCन भेट दिवपी समितीचो प्रस्ताव म्हाका मान्य ना अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। उपरांत विश्वजिताच्या हे जापेक आमदार विरेशान परत जाप दिली।
सरकारी जमनी वयली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर जातली ते खातीर बेगीनूच सर्वेक्षण जातलें. थारावीक काळा खातीर सरकारी जमनीचेर उबारिल्ल्या अनधिकृत घरांक आलाशिरो दिवपाची गरज आसा, अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें दिली. राज्यांतल्या सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां आनी अतिक्रमण बांदकामाची वळख करपा खातीर सरकारान कसलोच सर्वेक्षण केल्लो ना. मजगतीं सरकारी जमनी वयली बेकायदेशीर बांदकाम नियमीत करपा खातीर 789 जाणांनी अर्ज केल्ल्याची माहिती महसूल मंत्री मोन्सेरात हांणी शेनवारा विधानसभेत बरयल्ल्या जापेन दिली. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी हे विशीं विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. ह्याच विशया संबंधी पत्रकारांनी विधानसभे भायर मंत्री मोन्सेरात हांकां एक प्रश्न विचारलो. ताचेर ताणें थारावीक काळा मेरेनची घरां कायदेशीर करतले अशें सांगलें. आगरवाडचे शेतकार अजूनय मिठाचो वेवसाय पारंपारीक पद्दतीन करतात. प्रवीण बगळी हांची ही तिसरी पिळगी जांच्यांनी हो वेवसाय अजून तिगोवन दवरला. ह्या वेवसायाक सरकारान उर्बा दिवची जेणे करून फुडली तरणाटी पिळगी ह्या वेवसायांत देंवतली, अशी मीठ वेवसायिकांची मागणी आसा. सांग्यार मार्केटांत रस्त्यार मदींच आशिल्ल्या फातराक लागून भयंकर अपघात घडटात. खुबशे लोक हांगा आपटून पडटात. शेनवारा एके जाण्टेलो असोच ह्या फातराक आपटून मोटरसायकली वेल्यान पडलो. हो फातर नगरपालिकेन बेगोबेग काडून उडोवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. गोंयभरांत काजू हंगाम सुरू जाला. गांवगिऱ्या वाठारांत काजूची पिकावळ घेवन शेतकार उत्पन्न मेळयतात. पेडणे पारसे हांगा श्रीराम साळगांवकर आनी प्रमिका साळगांवकर हे जोडपे फाटल्या 6 वर्सां सावन काजूची पिकावळ घेतात. जाणट्यांच्या जमनींचेर वेगवेगळी पिकावळ घेवन तातूंतल्यान फायदो जोडूं येता अशें मत ह्या शेतकारांनी उक्तायलां. सत्तरी मालांतल्या अडवय, वांती, नानेली वाठारांतल्या भाटाक वेळार उदक मेळनाशिल्ल्यान दुश्काळाची स्थिती निर्माण जाला. सगळे पीक इबाड जाल्ल्यान तळाव्यांनी वाळपय शिंपणावळ विभागाचेर घेराव घालो. भाटांचेर दुश्काळ पडला. उदक वेळच्या वेळार येनाशिल्ल्यान सगळीं भाटां सुकला. वाळपय शिंपणावळ विभागाचे पंप ऑपरेटर वेवस्थीत काम करिनात. देखून उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा असो आरोप शेतकाऱ्यांनी केल्या. एके वटेन रानटी जनावरां त्रास करतात जाल्यार दुसरे वटेन शेतकाऱ्यांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. देखून तळाव्यांनी वाळपय शिंपणावळ विभागाच्या अभियंत्याक घेराव घातलो. बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन अभियंत्यान ह्या वेळार दिलें.
खाया पियात मजा करा असो संदेश दीत किंग मोमोची राजवट म्हटल्यारूच कार्निवालाक शेनवारा पणजे शारांत सुरवात जाली। ह्या वेळार किंग मोमोन नागरिकांनी जबाबदारीन वागचे असो संदेश दिलो। कार्निवाल महोत्सव पळोवपाक देशी विदेशी तशेंच गोंयकारांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली। ह्या वेळार गोंयचे संस्कृतीचे आनी दायजाचे दर्शन घडोवपी फ्लोट्स कार्निवालाच्या परेडीन पळोवपाक मेळ्ळे। 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर आमचे यत्न आसतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिलें। एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा खातीर लोकसभेच्या वेंचणुके पयलीं डिलिमिटेशन आयोगाची स्थापणूक जावची हे खातीर यत्न करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हे विशीं चर्चा करपा खातीर 16 फेब्रुवारी केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री आनी गृहमंत्र्याच्या भेटी खातीर दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरतले अशें तांचें म्हणणें। जम्मू काश्मीर आनी आसामाक जे आरक्षण मेळ्ळा ते 2001च्या जनगणने प्रमाण मेळ्ळा। 2001 गोंयाक एसटीचो दर्जो मेळूंक नाशिल्लो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। विरोधी आमदारांनी एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। ताचेर शेनवारा विधानसभेत चर्चा जाली। कला आणि संस्कृती खात्याच्या निधी प्रकरणी आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांचे वक्तव्याक लागून सभापतींनी जारी केल्ल्या नोटिसीचो वाद सभाघरा भायर मिटलो। सभाघरांचे फुडारी ह्या नात्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मध्यस्थीन सभापती रमेश तवडकार हाणें प्रकाश वेळीप हांचे कडेन चर्चा करून हो विशय सोपयलो। आतां हो विशय सुटावो जालो अशें निवेदन सभापतींनी केलें। सभाघरा भायर हो वाद सुटावो जाल्ल्यान नोटिसी प्रमाण आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांकां सभाघरांत येवचें पडूंक ना। शुक्रारा सभापतींनी प्रकाश वेळीप हांकां उपस्थित रावपा विशीं नोटीस जारी केल्ली। कला आनी संस्कृती खात्याच्या निधी प्रकरणी आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हाणें पत्रकार परिशद घेवन कांय वक्तव्यां केल्ली। ह्या वक्तव्यांक आक्षेप घेत सभापती रमेश तवडकार हाणें सभापतीच्या विशेष अधिकारांचो अपमान जाल्ल्याचो दावो करीत तांकां नोटीस जारी केल्ली। हे विशीं सभाघरांचें कामकाज सोंपचे पयलीं सभापतीन चर्चेन हो विशय सुटावो जाल्ल्याचें निवेदन सभाघरान केलें। सभापती आनी आपल्या मदीं जाल्ल्या वादाचेर आतां आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना। आपल्या खातीर तरी हो विशय आतां सोंपलो अशी प्रतिक्रिया मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। सभापती आनी मंत्री गोविंद गावडे मदीं जाल्ल्या वादाचेर पत्रकारांनी विधानसभा अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा मंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना प्रश्नाची जाप दितना मंत्री उलयलो। दक्षिण गोंयांतले 80% लोक पोर्तुगेज पासपोर्टाक लागून समाधानी आसात। ते पोर्तुगालाक मतदान करपाक वा कायम रावपाक वचनात, ते कामा खातीर वतात आनी परतून येतात। पोर्तुगेज पासपोर्टाक लागून कोणाचें पोट भरता जाल्यार ताचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करपाची गरज ना अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता।
शेनवारा न्हंय येरादारी खात्या वतीन 2 नवीन फेरी बोटींचे उक्तावण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी जाले। फाटल्या दिसांनी दिवार आनी चोडणाच्या लोकांक फेरी बोटींचो उणाव आशिल्ल्यान बरोच वेळ रावचे पडटाले, पूण निमणी तांची समस्या आतां सुटावी जाली। ओल्ड गोवा ते दिवार आनी रायबंदरा ते चोडण ह्या जाग्यांचेर ह्यो फेरी बोटी उपलब्ध आसतल्यो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। ह्या वेळार कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच साळगांवचे आमदार केदार नायक हाजीर आशिल्ले। आज गांवच्या बावरी रेस्टॉरंटात काम करपी कामगारान चोरी केल्ल्या प्रकरणा वेल्यान उत्तर प्रदेशाच्या आशीष प्रताप सिंग हाका हणजूण पुलिसांनी अटक केली। नोव्हेंबर म्हयन्यांत रेस्टॉरंटाचे फाटले दार उगडून गल्ल्यांतले 2,25,000 फारांव दुबावीत चोर फरार जाल्लो। फाटले 3 म्हयने जाले पुलीस ह्या प्रकरणाचो सोद घेताले। निमाणे कडेन पुलिसांनी नोयडा ह्या चोराक धरलो। शेनवारा दुबाविताक म्हापशेच्या सत्र न्यायालयांत हाजीर करतले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी शेनवारा व्हडली घोशणा केल्या। लोकसभा वेंचणुके पयलींच नागरिकत्व सुदारणा कायदो म्हळ्यार CAA लागू करतलो अशी घोशणा गृहमंत्री अमित शाह हांणी शेनवारा संसदेन केली। बेगीनूच ताची अधिसुचोवणी जारी जातली अशें शाह हांणी स्पश्ट केलें। CAA खंयच्याय मनशाचें नागरिकत्व काडून घेवचो ना, फकत धार्मीक छळांचो सामनो करत आशिल्ल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आनी बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्यांकांक भारतीय नागरिकत्व दिवप हो ह्या कायद्याचो हेत आसा। फुडल्या 7 दिसांत CAA लागू जातलो। ह्या विधेयकाक डिसेंबर 2019 वर्सा संसदेत मान्यताय मेळ्ळी। हाचे उपरांत तेन्नाचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हांणी ह्या विधेयकाक मान्यताय दिली आनी उपरांत तो कायदो जालो। ह्या कायद्यान बांगलादेश, पाकिस्तान आनी अफगाणिस्तानांतल्या धार्मीक अल्पसंख्यांकांक नागरिकत्व दिवपाचे तरतूद आसा अशें केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर हांणी म्हणलें। फाटल्या वर्सा म्हणजे 2023-24 वर्सा अर्थसंकल्पांतल्या 390 घोशणां मदल्या 388 घोशणांची कार्यवाह सुरू जाल्या। हे प्रमाण 99.49% आसा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत अर्थसंकल्प कार्यवाह अहवाल सादर केल्लो। 390 घोशणां मदल्या 109 घोशणां पुराय जाल्या। 279 घोशणांची कार्यवाह सुरू जाल्या। 2 घोशणा रद्द जाल्यात। भौशीक बांदकाम खात्याच्या 79 मदल्या 6, GSIDCच्या 19 मदल्या 4, वीज खात्याच्या 10 मदल्या 3, उदका पुरवण 17 मदल्या 11, येरादारी 9 मदल्या 6, खेळा खात्याच्या 9 मदल्या 5, ग्रामीण उदरगत खात्याच्या 9 मदल्या 5 घोशणा पुराय जाल्यो। हेर खात्यांचो विचार केलो जाल्यार उद्देग 1, हस्तकला 2, म्हायती तंत्रज्ञान 2, रान, पर्यावरण, कामगार, कारखानो दरेकी 1, कुशळटाय शेती, गोरवा पोसप दरेकी 3, नुस्तेमारी 2, समाज कल्याण 4, सहकार 2, आदिवासी कल्याण 1, शिक्षण 5, उच्च शिक्षण 1 घोशणा पुराय जाल्या। सुमार 42 लाख रुपया खर्च करून दिवचलच्या IDC वाठारांतल्या कातर वाड्याचेर नवीन रस्तो बांदतात। शेनवारा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ केलो। भौशीक बांदकाम खात्या वतीन हो रस्तो बांदतले। शुभारंभाच्या सुवाळ्याक नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक पांडुरंग कोरगांवकर, बांदकाम खात्याचे सहाय्यक इंजिनियर रश्मी मयेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। IDC वाठारांत रस्त्याची मागणी प्रलंबीत आशिल्ली।
मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या वाठारांत मुरुगराज दिनेश हाका पुलिसांनी अटक करून ताचे कडल्यान 3 किलो गांजो जप्त केलो। कोंकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळान जोड पालवान ही कारवाय करून दुबाविताक अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांव रेल्वे स्टेशन वाठारांत दुबावीत तरेन भोंवपी एका तरणाट्याक मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी आडोवन ताची चौकशी केली। या तरणाट्यान प्रश्नांच्यो जापो सारक्यो दिवंक नाशिल्ल्यान पुलिसांक ताचेर दुबाव आयलो। उपरांत दुबाविताक रेल्वे सुरक्षा दळान फुडले तपासणे खातीर कोंकण रेल्वे पुलिसां कडेन सोबयलो। पुलिसांनी जेन्ना ताची चौकशी केली तेन्ना ताणें गुवळे वखद आशिल्ल्याचें सांगलें। कोंकण रेल्वे पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान 3 लाखांचो 3 किलो गांजो जप्त केलो। दुबाविताचेर गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली। देशान इंटरनेट आणि स्मार्टफोन व्यवसाय नेटान वाडत आसा। इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट व्यवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो। स्मार्टफोन व्यवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो। सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमिंग वापरपी आसात। संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा। 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रिय असतात। मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात। संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली। या अहवालांत कॅन्सराच्या दरान अपेक्षित वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदूषणा कडेन लक्ष ओडला। कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या। 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात। कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोठेपण, सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसा। मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां। ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता। उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता। तुम्ही फास्टॅग वापरतात आणि अजून केवायसी करूंक ना जाल्यार एक खुश खबर। फास्टॅगा खातीर केवायसीची निमाणी तारीख 31 जानेवारी आशिल्ली, पण आता फास्टॅग केवायसी अपडेट करपाची तारीख वाडयल्या। फास्टॅग केवायसी अपडेट करपाक NHAन आनीक एक म्हयनो दिला। फास्टॅग केवायसी 29 फेब्रुवारी मेरेन पुराय करूं येता। https://fastag.ihmcl.com ह्या संकेतथळाक भेट दिवन तुम्ही ऑनलायन केवायसी करूंक शकतात। हे खातीर तुमकां नोंदणीकृत मोबायल क्रमांक आनी OTPच्या आदारान लॉगीन करचें पडटलें। मागीर डॅशबोर्ड मेनून माय प्रोफायल पर्याय दिसतलो, तो उगडात। माय प्रोफायल पर्यायांतल्यान केवायसी उपविभागांत वचात। मागीर थंय ID पुरावो, पत्तो पुरावो आनी फोटो अशी गरजेची म्हायती अपलोड करात। ते उपरांत सबमीट करचें। अशे तरेन केवायसी पुराय करात। पर्यटन खात्यान मिरामार दर्या देगेर 9 ते 11 फेब्रुवारी ह्या काळांत सी फूड फेस्टिवल आयोजीत केल्लो। मात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान जनहीत याचिका दाखल जाल्या। हे याचिकेचेर आयज जाल्ले सुनावणे वेळार हो महोत्सव फुडें धुकलपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। ताका लागून वयल्या काळांतलो सी फूड फेस्टिवल रद्द केला। पर्यटन खात्या वतीन मिरामार दर्या देगेर 9 ते 11 फेब्रुवारी मजगतीं सी फूड फेस्टिवल आयोजीत केल्लो। मात ह्या महोत्सवा आड पेट्रोसिया पिंटो, रितू प्रसाद, देविका शेट्टी, मनीषा ब्रागांजा हांचे सयत हेर 7 जाणांनी खंडपीठान जनहीत याचिका दाखल केल्ली। हातूंत तांणी राज्य सरकार, पर्यटन खातें, पणजी महानगरपालिका आनी GCZMAन प्रतिवादी केल्या। दोनूय वटेन युक्तिवाद जाले उपरांत सरकारान हो महोत्सव फुडें धुकलपाची तयारी केला। ताका लागून हो महोत्सव सध्या रद्द केला। आतां ह्या प्रकरणांत 26 मार्चाक फुडली सुनावणी जातली।